धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरेतच्या जेसूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी संवसाराचे पदवेखाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसालेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. एक कुर्सार उमखाळावन ताका ताणें जिवेशे मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवांत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें. चकड लोकांन न्हय, पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितेकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतेल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचे बक्षान मेळटा म्हूण सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानस केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. हाल्लेलुया. सर्वेस्पराक अर्घां दिया, कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तगटा. इस्रायेलाचे घराणे म्हूण ताचो मोग ससनाक तगटा. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानस केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान सैत वेला, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मिता. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराचे वर्थे कृत्या वर्णितलो. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानस केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो तसो जालो कोणशा फातर. ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या दोळ्या मुखार घडलें हें विस्मीत. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानस केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सांत पावलान कोलोसे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता सांगाता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमचे जिणे क्रिस्ता सवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांत जुवांव प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. आयतारा फांत्या फारार उजवाडचे आदी मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा फाटी लोळयली तिने पळयली. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेसूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयांक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. तेदवां पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिस समाधे सरशे भायर सरन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रू प्रास वेगी पावलो. ताणें बागोवन तेळण पळयतना
धरणेर पडलेले सणाचे वस्त्र ताका दिसले, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रो येवन शिदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणेर आसलेले सणाचे वस्त्र देखले, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलोलो तुवाळो त्या सणाच्या वस्त्रा सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलोलो ताका दिसलो. तेदवा समाधे सरशे पयले पावलोलो तो आनी एक शिसे भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाचे सांगणे तेदोळ पर्यान तांकां समजलें ना. देवाचें उतर हें, वखाणें तुका क्रिस्त.